आज जे दवल्लेच्या पंचायतीन जे घडला, सकाळी एक सरपंच निवडून येता आणि सांजचो दनपारचो म्हणल्यार ते सरपंचाक नो कॉन्फिडन्स मोशन घालता। अशें दिसता की ह्या डेमोक्रेसीची खंय तरी फकाणां केल्ली वयता। आज तुम्ही पळयला की सेंट्रली एसटी एससीचे बिल पास करतात, स्टेट लेवलाचेर तेजेर खुबशे असे सेलिब्रेशन करता की एसटी एससी समाजाक आमी हे रायट दितले ते रायट दितले, खुबशे रायटाचे बद्दल वयता। आणि पळोवपाक गेल्यार आज दवल्लेच्या पंचायतीन एक सामान्य बारीक मनीस, खंय तरी आमच्या भशेन एसटी एससी समाजाचो एक मनीस, मायनॉरिटीचो मनीस सरपंच जाता हे हांकां पळोवन गेल्ले वचना। तो जसो सरपंच जालो दनपारचो म्हणल्यार तेजे नो कॉन्फिडन्स घालून ताका काम करपाक तरी टायम दिवपाक जाय आशिल्लो आमी। ते म्हणटा इनकेपेबल म्हणून तेमी स्टेटमेंट दिला, तो जेन्ना काम तेणी ऑफिसच रिज्यूम करूना जाल्यार तो इनकेपेबल म्हणून तुमकां कळो कसो? तुमकां दनपारचे न्हिदिल्ले कडेन सपन पडले काय कितें? अरे समज हांव आमदाराक सांगपाक सोदता, समज तुका काम करपाक जाय जाल्यार पंचायतीन वच, ग्रास रूट लेवलाचेर काम कर। असली बुरशीपणां करनाका की खंयच्याय पंचायतीक उडोवप, सरपंचाक उडोवप, ह्या सरपंचाक आपल्या म्हऱ्यात, त्या सरपंचाक आपल्या म्हऱ्यात। सरपंच हाडटलो आनी उडयतलो, पूण लोक तुजे वांगडा आसतले काय ना हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क। म्हाका खंय तरी दिशिल्लें की एक बीजेपी खंय तरी बारीक समाजाक सपोर्ट करपाक मुखार चल्ला। जेन्ना एसटी एससी बिल पास जाले तेन्ना हांवूय खूब खोशी जालो की एसटी एससी समाजा बरोबर हे आसा म्हणून। पूण आयज दिसता की हे बीजेपी सरकार एसटी एससी समाजा बरोबर ना, मायनॉरिटी समाजा बरोबर ना, आणि हे खंय तरी बारीक मनशाक वयर सरपा दिना। हो बाब मिनीन जो आशिल्लो तेजो पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड नाशिल्लो, तो खंय तरी एक हार्डवर्क करून पंच जालो, पंच जावन आयज तो सरपंच जावपाक वतालो। तेका तुम्ही सरपंच करतनाच दनपारचो उडयतात की तो बीजेपीन येना म्हणून, काय तो एसटी एससी समाजाचो म्हणून, काय तो मायनॉरिटी म्हणून? हेजे क्लॅरिफिकेशन कित्याक उडयले हे हेर पंच मेंबराकय विचारपाची गरज आसा आणि आमदाराकय विचारपाची गरज आसा की तुम्ही हेका कित्याक उडयलो, आणि हे तुमकां तो काम करपाक स्टार्ट करपा पयलींच तुमकां कळ्ळें की तो काम करपाक शकना म्हणून? ही चिंतपाची गजाल। सो हांव मागता सरकारा कडेन असली वायट गोष्टी करनाकात, असली चीप एक्टिविटीज करनाकात। एक एसटी मनीस खंय मुखार सरता जाल्यार ताका सपोर्ट करात, नाही ताका पांय धरून ओडून सकयल हाडनाकात। ही तुमची कोबल्यांची मेंटॅलिटी जाली। कुल्ल्यो जेन्ना कोबल्यांक घालून ओडून जमनीर हाडटा पळय, ही मेंटॅलिटी हांगा वापरनाकात। ताका तुम्ही 5-6 महिने दियात, तो काम करणारा तुम्ही अवश्य उडयात। सकाळचो तो निवडून येता 10 आणि ताका 2-3 तुम्ही नो कॉन्फिडन्स घालता, म्हणजे 4 वरांत ताका स्वता अंडरस्टँड जावं दी, तो खुर्चेर बसूच रे दी, आणि तो काम करना म्हणून उडयतात तुम्ही। सो हेजेर म्हाका दिसता खंय तरी जातनाय जावपाची गरज आसा। हांव मागता ऑथॉरिटीजा कडेन, गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर लक्ष घालचें, आणि असली एक्टिविटीज सकाळी निवडून सरपंच दनपारचो उडोवपाची ही एक्टिविटीज जावपाक ना, ही फकाणां जाल्या डेमोक्रेसीची। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।